सरकार कित्याक खातीर तुमी निवडून हाडला सरकार इतल्याच खातीर की सामान्य मनशाच्या जिवनात वेगळे तरेचे परिवर्तन करपाक म्हणून हे सरकारचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा एक मंत्री एक आमदार एक वेगळे तरेन काम करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा। हे आमी करतले सबसिडायज करून सामान्य मनशाचो पेशंट जो पर्यंत हॉस्पिटलांत ना हे सगळे सबसिडायज करून आमी थंय केअरटेकर थंय दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे तुमच्या जिवनात केन्ना कसलो त्रास जावचो ना आनी वेगळे तरेन आमी लोकांचे समाजाची सेवा करपाक खऱ्या अर्थान प्रयत्न करतलो। आयज तुमी विचार करा की हांव दुयेंस आयज म्हाका कळटा की कॅन्सराचे दुयेंसाचो त्रास कितलो जाता। हांव आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका जाय ती सोय हांव घेवंक शकता पूण सामान्य जनतेक कितें करता हांव जाय ते डॉक्टर जाय तेन्ना हांव थंय उपलब्ध करून दिवंक शकता पण सामान्य मनशाच्या जिवनात केन्ना तुमी विचार केला ह्या तरेची गोष्टी जाल्यार कोण लक्ष दवरतलो आनी जे प्रेमेंदाक जाय त्या तरेची गोष्टी हे सरकार आनी देशाचे नेतृत्व जे ठरयता। डिस्ट्रिक्ट जनरल फाउंडेशना पासून मेळणारो पैसो हो आमी 3 आरोग्य केंद्रांत घालपाचो ठरयल्लो आसा। मये पिळगांव आनी कारापूर सरवट ही तिनूय जी आमची मेजर प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसा ही बऱ्या तरेन डेव्हलप करून सुसज्ज अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन ज्यो सगळ्यो सुविधा त्या हेल्थ सेंटरांनी जायो अशें सगळें आमी आरोग्य मंत्र्याक सांगलेलें आसा आनी ताणें मंजूर केला।